राज्यात अच्छे दिन अजून मेरेन दिश्टी पडनात. नाजाल्यार शिवोली मतदारसंघातली बायलां उदकाच्या उणावाक लागून घराभायर सरोन रस्त्यार देवची नासली. घर चलोवपा खातीर पयस वचून उदक हाडचें पडटा. हेका आत्मनिर्भर म्हणप का घराभायर वचून उदक भर म्हणप हो प्रश्नच. उदकाचो प्रश्न सोडवलो ना जाल्यार वेंचणुके वेळार शिवोलेच्या सगळ्या बुथांचेर बहिष्कार घालतली. ह्या बायलांनी निश्चय उक्तायला. उदका पायपलायन घातल्या उपरांत 25 वर्सां उपरांत हे पायपलायन फुटला. सुकला, गळटा काय वळटा कोणी वळून पळयल्लेच लेगीत ना. सरकार अच्छे दिन हाडटले अशी आस्त बाबडी ही बायलां बाळगताली. पूण सगळ्याकूच सरकारान निर्शेवणी हाडल्या. समाजीक वावुरपी गितेश सारंग सांगता, हे पायपलायनींतल्यान 24/7 उदका पुरवण जाता खरी, पूण ती फकत हॉटेलवाल्यांक खंय. थळाव्यांचे गळे सुकलेलेच. शिवोलेचो जगन्नाथ गांवकार सांगता, 25 वर्सां जाली ही पायपलायन हाडलेली. एखादी गाडी घेतली जाल्यार 5 वर्सांक सर्व्हिसिंग करची पडटा. पूण ह्या 25 वर्साची पायपलायनिंग आदी कोणच खंय मेंटेनन्स सुद्दां करूंक ना. ही लायन हांगा 42 वर्सां आदी लायन हाडलेली. 42 वर्सां आदी आनी ती बारीक पायपाची आनी ती अजूनय तशीच आहा. त्या उपरांत तोच आमदार 4 फावटी निवडून येयलो आनी तेणें ते लायनीक पयलीं सुद्दां ना. त्या उपरांत दुसरो आमदार येयलो, 5 वर्सां उरलो. आतां तिसरो आमदार 20 वर्सां उरलो. त्या उपरांत वॉर्डाचो येयलो, 5 वर्सां जाली. 3 म्हयने कमी आहा ताका 5 वर्सांक. पूण तेणें सुद्दां हांगा लक्ष घातलें ना, कांयच केलें ना. हेंच्यान सगळ्यान कोणीच लक्ष घातलें ना. 4 आमदारांनी 4 आमदार अशोक साळगांवकार आसलो तितून. आनी तीच लायन आतां 42 वर्सां जाली. आनी आतां कितें केलां हेंच्यांनी? लायन हाडल्या. रातच्या उदीक लायन हाडल्या आनी ती हॉटेलांक दिल्या आनी आमची लायन 42 वर्साची आहा ती तशीच आहा. आनी आतां पळया ही बायलां कितली कशी जमल्या ती पळसुलेक लागून. ही बायलां आमच्या वाड्या पळय कितली जमल्या ती. कित्याक जमल्या ही? हांकां उदीक मेळना. थळावे सांगतात, उदकाचो विशय घेवन शिवोलकार कितलेशेच फावट उदका विभाग अधिकाऱ्या म्हऱ्यान गेले. सुरवेक तांकां आश्वासनां मेळ्ळीं, पूण आतां ते कॉलूय घेनात आनी हांगा लक्षूय दिनात. काल मेरेन आमी निशेध उक्तयलो. आतां मात म्हापशेच्या PWD कचेरीचेर मोर्चा व्हरपाचो थारायला. गितेश सारंगान सांगलें. ताणें आमकां प्रॉमीस केलेलें की लास्ट फ्रायडे की आमकां वॉटर सप्लाय सारको सुरळीत दितलो म्हणून. पूण आजून पर्यंत तेंच्यांनी जे प्रॉमीस केला पळय ते आजून फुलफील करूंक ना. आनी वेनेवर वी कॉल JEE हे आमकां केन्ना फोन उखलिना. जशें कितें आमी फालतूर कशें हें करतात ते ट्रीट करतात आमकां लोकल्सांक. फोन उखलिना, परतून रिस्पॉन्डूय करचे ना. आनी मागीर जर 2-4 फावटी फोन केलो काय ना मागीर स्विच ऑफ करता. पूण कितें प्रॉब्लम आहा तो लोकांचो आयकून घेयना. पायपलायन हांगा रिप्लेस करूंक ना. उदकाचो प्रॉब्लम ते डीक केलेल्याक ती पायपलायन लीक जाता कांय जायना कोणूच कांयच पळयना. सो आमची एकूच मागणी आसा की आमकां एट एनी कॉस्ट हांगर उदीक जाय. सरकाराक वॉर्निंग दिता की आयज आमी फक्त रोडार सायडीक आंदोलन केलां, हरशीं रोडार करपाचें आसलें. पूण आमी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन केल्लेली आहा. हेज्यांक फुडें आमी चलत म्हापसा PWDचेर मोर्चा करपाची आमची शक्यता आहा. जावं ती लोकल MLAच्या करपाची. म्हयन्याक फक्त 3 म्हयने उरले इलेक्शनाक. सरकारान विचार करचे. हांगाली पायपलायन, रोड, लायट हे सगळी वेवस्था बेजीक फेसिलिटी मागता आमी. व्हडले कांय मागना. एक जाग्यार आहा IIT आनी दुसऱ्या जाग्यार आहा ही वॉटर फेसिलिटी. डिफरन्स पळयला. सरकार IITचे उलयता पूण उदकाचे कोणूच उलयना. गोवा 365 खातीर शिवोलेच्यान संदीप कामुलकार.